प्रितीच्यानो सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, सर्वेस्पराची शांती तुमचे सवे आसूं. इश्टानो, आयज एक बरो टॉपिक घेतला नियाळ करूंक. तुमी केन्ना तरी चिंतात वो चिंतलां मोतोस तूं स्वर्गार वो इफेनान कितें गॅरंटी आसा आमी स्वर्गार वयता म्हणटच हो टॉपिक. आमी मोतोच खंय वेतले, आमचे ओतमे खंय वेतले, स्वर्गार वेतले ओ इफेनान वेतले, ह्या विशया वयर आयज आमी नियाळ करुया. आनी कितें गॅरंटी आसा जरूर आमी स्वर्गार वेता म्हूण? ती गॅरंटी आमकां मातेवाच्या वांजेलान मेवता. 25 मॅथ्यू चॅप्टर 25 वर्सेस 31 to 46. पूण ती गॅरंटी आमकां मेवतली जाल्यार एक कंडिशन आसा, एक शर्त आसा. आनी कितें तें शर्त? हांव तुमच्या मुखार बायबल वाचून तुमच्या मुखार एक गॅरंटी आनी तें कंडिशन तें शर्त दवरता. मॅथ्यू चॅप्टर 25 वर्सेस 33 आयकात सारकें. शेल्यांक आपल्या उजव्याक आनी बोकड्यांक आपल्या दाव्याक दवरतलो, तेन्ना राजा आपल्या उजव्याक आसलेल्यांक म्हणटलो, म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतल्यानो येयात आनी संवसार रचलेल्याक तुमकां तयार केल्लें राज तुमचें दायज म्हूण घेयात. कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका जेवंक वाडलें, हांव थानेल्लो आनी तुमी म्हाका पिवंक दिलें, हांव वाडसूर कसो आयलो आनी तुमी म्हाका बिराड दिलें. हें जावन आसा कंडिशन. जरी तर हें कंडिशन आमी फुलफील करीत जाल्यार, आमी पाळ्ळी जाल्यार गॅरंटी आसा आमी स्वर्गार पावतली म्हूण. आतां मॅथ्यू चॅप्टर 7 पोतून तुमच्या मुखार वाचता. मातेवाचो वांजेल मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 21. मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 21 थिंगासर कितें बरयलेलां? म्हाका सोम्या सोम्या म्हणून कोण स्वर्गाराज्यान भितर सोदतली म्हूण नात, पूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाची कुशी करतात तीं स्वर्गाराज्यान भितर सोदतली. म्हणूच फकत मागणें केल्यार पुरो ना, गरिबांचो हुस्को धरूंक जाय. आनी पयलें वाचप लेवी शास्त्र लेविटिकस थिंगासर दिलेलें आसा वर्स 19 चॅप्टर 19 वर्सेस 10 and following. पूण ते भाशे आदी लुकाचो वांजेल आसा चॅप्टर 6 वर्सेस 46 to 49. लूक चॅप्टर 6 वर्सेस 46 to 49. थिंगासर जेजू म्हणटा, तुमी म्हाका दोनी सायबा म्हूण कित्याक उलो करतात? जें हांव तुमकां सांगता तें तुमी करिनात. जो मनीस म्हजें उतर आयकता तो मनीस जो आपलें घर फोडपार बांदता, फोडपा भाशेन बुन्याद घालता, तसलो मनीस म्हाका मनवता. म्हणटच हे मनान धरून आतां आमी लेविटिकस चॅप्टर 19 वर्सेस 10 and following हाचे वयर नियाळ करुया. प्रितीच्या भाव भयणीनो, हे लेवी शास्त्र चॅप्टर 19 बरे भाशेन वाचात आनी समजून घेयात. जुदेवा मदें तांच्या समाजान 3 भासांनी कितें म्हणटा ते प्रिंसिपल आसले, 3 प्रिंसिपल्स. पयलो प्रिंसिपल म्हणटा तो प्रिंसिपल ऑफ ग्लिनिंग. हें म्हणजे कितें? हांव वाचता चॅप्टर 19 वर्स 10. थिंगासर कितें दिलेलें आसा? तुमच्या मोळ्यांतल्यो दाखो उरल्या त्यो पाडूंक परत वचूं नाकात, वो बी पडलेल्यो विंचूं नाकात. दुर्बल्यांक आनी परदेसांक त्यो आसूं दी, हांव सर्वेस्पर तुमचो देव. दीस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ ग्लिनिंग. म्हणजे जरी तो तुवें शेत रोयलां, बाटान पीक जाता, नाल्ल जाता, आंबे जाता, पणस जाता, सगळें पीक घेवन घरा वचूं नाकात. थोडेशें तरी गरिबांक दवरा. हे कोण मायग्रंट्स आसा, रेफ्युजीज आसा, बुकेन आसा, तांकां इल्लें कितें हांव न्ही, एक नाल्ल जावं, एक आंबो जावं, एक काजू जावं, सगळ्योच घेवन घरा वचूं नाकात. आनी तेच भाशेन इल्लेशें फाटीन दवरात सुकण्यांक, मनजातीक, जनवरांक खावंक. द होल वर्ल्ड बिलोंग्स टू ऑल द लिव्हिंग बिंग्स न्हू. हो संवसार सगल्यांचो, ही सगळी देवाची रचना. म्हणटच हेका म्हणटात प्रिंसिपल ऑफ ग्लिनिंग. सगळें घेवन तुजें पोट भरी नाका, दुसऱ्यांचें चिंत. असलें आमच्या समाजान येयलें जाल्यार काय बरें जातलें आसलें न्हू, कोण भुकेन मरचो नासलो. दुसरें म्हणटा तें प्रिंसिपल ऑफ टायमली पे. प्रिंसिपल ऑफ टायमली पे थिंगासर दिलेलें आसा बायबल चॅप्टर 19 वर्स 13 and 14. वावरेड्यांची मजुरी दुसरो सकाळ पर्यंत दवरूं नाकात. वावराड्याची मजुरी दुसरो सकाळ पर्यंत म्हणजे जेन्ना वावराडी तुज्या घरान काम करता, बाटान काम करता, गार्डनान काम करता, त्याच दिसा तांकां पेमेंट दी. म्हयनोभर डिले करूं नाका, वर्सभर डिले करूं नाका, तांचे पागार आडान दवरी नाका. आमच्या घरांनी हाऊस वायफ म्हणून, डॉमेस्टीक वर्कर्स म्हणून कोण कामदार येतात, गार्डनान काम करतात, बासाचे कामदार आमच्या घरांनी काम करतात, आमच्या ऑफिसान काम करतात.
तांकां पनिशमेंट कसो तांचे पगार काट करिनाका आनी तांचे पगार डिले करता आसतना तांच्या फॅमिलीचें चिंत बाबा ताचेंच पोट न्हू तेज्या बायल्या भुरग्यांचें पोट आसा अशें हांव सांगना अशें बायबल सांगता. मागीर आमी जायते फावट शॉपिंग करता आसतना जो गरीब लोक रस्त्यार विकता भाजी पालोय विकतात तांचे कडेन बार्गेन करिना. शॉपिंग मॉलान कांय बार्गेन करिनात तुमी. हांच्या लागीं गरीब लागीं कित्याक बार्गेन करतात. सो थिंक अबाउट दी पुअर पीपल. आनी तिसरें म्हणटा ते द प्रिंसिपल ऑफ नो पर्मनंट लॉस आनी नो पर्मनंट लॉस ऑफ फ्रीडम ऑर पर्मनंट लॉस ऑफ लँड. गरीब लोक जायते फावटी बुकेक लागून कसले प्रॉब्लम सांपडत जाल्यार हे तेंची एन्सेस्ट्रल प्रॉपर्टी पळय आसा शेपा शेमांची भाटां बेसां पळय आसा ती विकतात. भांगार कितें आहा ते रीण दवरतात गाण दवरतात आनी पयशे घेतात आनी पे करिना जाल्यार मागीर ते भाट वेता भांगार वेता. हे भाशेन गरीब लोक आदीं जायतो फटवलेलो आसा आनी आजून फटवता. म्हणून जुदेवा मध्ये एक सिस्टम आसली. कसली ती सिस्टम जरी तो तुवें पयशे घेतले तुज्यान पे करूंक जायना फारीक करूंक जायना 7 वर्सां फ्री सर्वीस दिवची पडटाली. मग ते गुलाम पड न्हू पूण फ्री सर्वीस 7 वर्सां जालें म्हणून सगळें बाद. आनी जरी तो तुजें भाट तुवें दिलां वो तुजो भाटाचो कुडको दिला वो भांगार दवरला वो आनी कितें दिलां 50 वर्सां जालीं म्हणटोच ज्या मनशान तुज्या भाटाचो कुडको व्हेला वो भांगार व्हेला तो तुका रिटर्न कोत्तालो ताका म्हणटात जुबली इयर. फाटलीं वर्स जुबली इयर म्हणून डेडिकेट केल्ली उगड आसा तुमकां दॅट इज कॉल्ड जुबली इयर. म्हणजे जे शेपाय शेमायचे आसा तें गरजेक लागून तुमी विकलें वो दिलें तें तुका परतून मेवता. ही तर सिस्टम आसो जाल्यार फॉर एवर गरीबसाण आशिना गरीब लोक आसना. म्हणजे द पुअर हॅव अ चान्स टू कम अप इन लायफ. म्हणून हे 3 प्रिंसिपल पयलें वाचप लेविटिकस चॅप्टर 19 आमकां सांगता. प्रितीच्या बाबडीनो जरी तर आमी स्वर्गार वेतलीं जाल्यार हें कंडिशन आमी फुलफील करूंक जाय. म्हणजे गरीबांक आमी पावूंक जाय आदार करूंक जाय तांचो हुस्को आमी धरूंक जाय. म्हणटूच अशें आसतना डज अ गिवींग टू द पुअर मॅटर टू गॉड. देव कितें चिंता जेन्ना आमी लोकांक आदार कोत्ता वो करिना तेन्ना देव कितें चिंता आमचें. ह्यो 3-4 वस्तू तुमचे मुखार दवरता. इट्स गूड टू नो बरें तें समजून घेवंक देव आमचें कितें चिंता पळयता. पयल्या सुवातेर गरीबांक आदार दिवप गरीबांक पावप जावन आसा आमचो कायदो आमची ड्युटी. अशें मालाकी चॅप्टर 3 वर्सीस 6 to 9 मालाकी चॅप्टर 3 वर्सीस 6 to 9 थिंगासर आमकां सांगता आमी दिना जाल्यार आमी एके भाशेन देवाचें चोरता. कित्याक आख्खो संवसार देवाचो. एवरीथींग बिलोंग्स टू गॉड. आनी एक्स चॅप्टर 7 वर्सीस 49-50 अशें म्हणटा स्वर्ग आनी संवसार म्हजो सगळें हांवें रोचलां. स्वर्ग आनी संवसार म्हजो सगळें हांवें रोचलां. आमच्यान कितें म्हणूंक जाता आमचें म्हणून. आनी जरी तो तें सगळें आमचें जाल्यार आमी मोतोच आमी फोंडान घेवन कित्याक वचना हिंगाच धरून वयता न्हू. सो पयलें म्हणटा तें जरी तर आमी गरीबांक पावता आसतना देवाक मानतलीं जाल्यार उगडास दवरचो हो जावन आसा आमचो कायदो गरीबांक आदार दिवंक. दुसरें म्हणटा तें इट ब्रिंग्स डेमॉन्स्ट्रेशन ऑफ गॉड्स ब्लेसिंग. मालाकी चॅप्टर 3 वर्सीस 10 to 12 मालाकी चॅप्टर 3 वर्सीस 10 to 12 कितें देवाक दिवंक जाय न्हू तें दिवंकूच जाय. तो कायदो बायबलान बरयला आमी ताका टायट्स म्हणटा. आनी जेन्ना तुमी कितें पळय देवाक दिता तें देव मंदिरान बोत्ता आनी देव मंदीर बोल्लें म्हणटूच तितूंतलें काडून गरीबांक वांट्टा. अशें जावंक जाय आमचें जिवीत आनी आमची सिस्टम. सो टायट म्हणटा ती जस्ट अ स्मॉल टोकन ऑफ एप्रिसिएशन टू समवन हू गेव अस एवरीथींग. देवान आमकां दिलां आनी जे आमचे कडेन आसा तितूलो इल्लोसो कुडको तरी आमी देवाक दिवंकूच जाय. गॉड डजंट रिसीव द ब्लेसिंग. जेन्ना आमी टायट करता देवाक दिता देवाक एके भाशेन ती गरज ना आमकां गरज आमचेर आशिर्वाद येता आमकां बेसांव येता. लूक चॅप्टर 6 वर्स 38 लूक चॅप्टर 6 वर्स 38 अशें म्हणटा. म्हणटच लुकाचो एवांजेल चॅप्टर 6 वर्स 38 अशें म्हणटा दियात आनी तुमकांय देव दितलो बरें चिकार माप दामून चेपून आलोवन आनी वतो सोर सुयेन बोल्लोलें देव तुमचे उंटयेन घालतलो. कित्याक ज्या मापान तुमी दुसऱ्यांक दिता त्याच मापान देव तुमकांय दितलो. लूक चॅप्टर 6 वर्स 38 अशें आमकां सांगता. तिसरें म्हणटा तें जावन आसा जेन्ना आमी गरीबांक दिता न्हू एके भाशेन आमी देवाकूच बसता वी एडो द लॉर्ड.
लूक चॅप्टर 7 वर्स 36-50 थिंगा जेजू म्हणटा हांव भितर सरलो तुमी म्हाका किस दिवंक ना म्हजे पांय तुमी तेलान बुडोवंक ना म्हजे पांय तुमी धुवंक ना पुढून आनी म्हाका येवन आपल्या तेलान आनी आपल्या केसान म्हजे पांय पुसले. सो वेन यू रीच द पुअर यू एक्चुअली एडो द लॉर्ड. आनी शेकी इट कॅन हेल्प अ डेस्परेट सिट्युएशन. आता फिलिपियन चॅप्टर 4 वर्सेस 13-19 फिलिपियन चॅप्टर 4 वर्सेस 13-19 फिलिपकारांक बरयली चेट बगेन पावलो म्हणटा एका टायमार दुडवांचो आदार पडलोलो आनी फिलिपकारांक आसलोलो लोक तांणीच बगेन पावलोक आदार केलो. ह्या संवसारान जायतो लोक मागता सायबा म्हाका पाव जायतो लोक रडटा. जायत घोडे देव तुका विंचून काडटा तांची मागणी आयको म्हणून तूं जाता एक आतियार हें विस्मीत ह्या संवसारान घडोवंक. सो नेवर निग्लेक्ट द पुअर ऑलवेज रिमेंबर देम. पण प्रितीच्या बाबून न्हू हें सगळें बरें आहा आमी कशे भाशेन गरिबांचो आदार करूंक जाता कशे भाशेन सगळें आमी कोणें करूंक जायना थोडें करूंक जाता कशे भाशेन हाचेर आमी नियाळ करुया आनी अशें करीत जाल्यार जायत घोडे आमी स्वर्गार आमी पावतले आहा. म्हणटच जरी तो तूं योजिताय गरिबांक आदार दिवंक पयल्या सुवातेर स्पिरिच्युअल प्रिपॅरेशन पयलें मागणी सायबा म्हाका करपा दी सायबा म्हजें काळीज उगड म्हजें मन उगड आनी शेकी म्हजी पर्सय उगड दुसऱ्यांक दिवंक दुसऱ्यांचें चिंतूंक. ह्या संवसारान आमी सगळीं घेता दिवपाक आमकां सोंपें जायना. ते फकत देव आपली मिलाग्रो करून आपल्या कुरपेन आमचे काळीज आनी मन आनी आमचे पर्सय पाकेटूय ओपन करता दुसऱ्यांक पावंक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रे दॅट गॉड मे ओपन अँड मेक युअर हार्ट जनरस. दुसरें म्हणटा तें ह्या संवसारान फिजिकल पुअर म्हणजे दुडू ना जेवण ना पिवण ना जायतो लोक आसा तांच्या पासत मागात आनी तांच्या पासत पायात. म्हणटच आमच्या घरांनी डॉमेस्टीक हेल्प आसा जी कामदारां तांकां हेल्प करा तांकां पगार बरें दिया आनी दुसरो कसलो आदार आसा जाल्यार दुयेंत पडटोच तांकां आदार करा. आनी दुसऱ्या भाशेन जायते फावटी आतां सिंगल पॅरंट्स म्हणून सिस्टम येयल्या जावं लग्नीक जिवितान प्रॉब्लम गो पयशे दिना आनी घरान प्रॉब्लम जाता भुरगीं इस्कॉलाक पावनात म्हणटच देर आर सिंगल पॅरंट्स टुडे तांकां आदार करा दे आर स्ट्रगलींग. आनी आमच्या गोंयान इंडियेकूय ही मायग्रंट्स भुरगीं जायतीं जाल्यात इस्कॉलाक वचनात थोडे पाट दिसाक एकूच पाट जेयतात. लेट्स फॉरगेट अबाउट आवर आयडेंटिटी अँड थिंक अबाउट ह्युमॅनिटी. न्हू कितेंय जावं मनीस न्हू तो गोंयचो जावं भायलो जावं इंडियेचो जावं भायलो जावं बूक लागतो मनीसपण आमी विसरचे न्हय. सो फीड द मायग्रंट चिल्ड्रन तें जाता. मागीर स्पॉन्सर फूड अँड मेडिसीन आमी आतां लास्ट टायम लॉकडावन जालें कितलो मायग्रंट लोक चोलोन गेलो पयशे ना जेवण ना पिवण ना कितलो लोक वाटेक मेलो. सो लेट्स नॉट बी इनसेन्सिटीव लेट इज नॉट हार्डन आवर हार्ट्स. काळीज आमचें धारून करचें न्हू उदार करचें दुसऱ्यांचें चुचुरें करचें दुसऱ्यांक पावचें. आनी जायते नॅचरल डिजास्टर जाता खंयसर सुनामी जाता वॉल्केनो जाता पॅन्डमीक जाता लॉकडावन जाता म्हणून भियोन आमी भितर रावचें न्हू. हें क्रिस्ती मोन न्हू. क्रिस्ती मोन जावन आसा असले पॅन्डमीक जाले वा डिजास्टर जालो नॅचरल डिजास्टर जालो वचोन दुसऱ्यांचें चिंतूंक आदार दिवंक भियोन भितर रावपाचें हें क्रिस्तीपण न्हू. दीस इज नॉट द मायंड ऑफ क्रायस्ट. म्हणटच फिजिकली पुअर ह्या संवसारान जायतो लोक आसा आमी कितें तरी करुया आनी आमच्या फ्रिजींनी जेवण भोलेलें आसतना वेस्ट करचें न्हू गरिबांचें चिंतचें. ओके. तिसरें म्हणटा तें हेल्पींग द इमोशनली पुअर. स्पीक आउट अगेन्स्ट डॉमेस्टीक वायलन्स. कितल्यो बायलो सोंसतात रडटात गो मार घालता सासूमाय मार घालता उलयता कितें कितलीं केसनां घरां उपाशी मार फोड डॉमेस्टीक वायलन्स चड आनी चड जाता. म्हणूच तांच्या पासत कितें तरी आदार करा. रीच आउट टू द पीपल अंडरगोईंग सेपरेशन ऑर डिवोर्स. आयज काल कितलीं सेपरेशनां जाता कितलो डिवोर्स जाता कितलीं जाणां रडटात. बायलो रडटात दादले रडटात. दादले बायलांक मार घालतात पादिशार करतात पयशे दिनात आनी बायलो दादल्यांचेर फॉल्स एलिगेशन्स घालतात. कितले त्रास. रीच आउट टू देम. डोंट मेक देम सफर एलोन. विजीट द एल्डरली. जाणटी आमची आवय बापूय शेपाय शेमाय एकलींच आसा व्हडलें घर बँकान जायते दुडू पूण उलोवपाक कोण ना कोण फोन करिना कोण विजीट करिना. विजीट देम अँड अंडरस्टँड दियर पेन. सो दीज आर इमोशनली पुअर पीपल. हांवें सांगलां आमी सगळीं गरीब जावं दुडमानी
जावं मोगान, जावं शांती, जावं मनाची शांती, कुडीची भलायकी सगळी आमी गरीब. आनी तिसरें म्हणटा ते मेंटली पुअर. कितलो लोक आयज रस्त्यार पिसो जावन भोंवता. आदल्या तेंपार इतलो लोक दिश्टी पडनासलो, आतां तरणाटे पासून पिशे जावन भोंवता. तांकां इल्लेशें जेवण दिया, कपडे दिया, कितें आदार करा, वो मेडिकल जाता जाल्यार हॉस्पिटलांनी व्हरा. त्रास पडटा, वय म्हाका एक्सपिरियन्स आहा, हांवें थोड्यांक हॉस्पिटलांत व्हेलेलीं, जायते त्रास पडटा. बट स्वर्गार वयतलें जाल्यार कशें पडटा, नाजाल्यार गॅरंटी ना स्वर्गार पावता म्हणून. पण प्रितीच्या म्हणून हो ल्हानसो व्हिडिओ तुमच्या मुखार दवरता. जरी तो तुमी स्वर्गार वयतलीं जाल्यार हें चिंतात, ही गॅरंटी, हें कंडिशन. आमी गरिबांक आदार करिनासतना आमच्यान स्वर्गार वचोंक जायना. बायबल म्हणटा जो मनीस स्वर्गार वेतलो जाल्यार तो एक मेंढरो कसो स्वर्गार वेतलो, नाजाल्यार एक बोकडी कशी इफेनान वेतलो. आनी तूं तो बोकडेच्या जोम्यान पडलो जाल्यार तूं सासणाच्या सासणांक कस्ट, डॅम्ड, सदांच इफेनान. म्हणटच आमी जेजून सांगलां तें करुया, एकामेकाक पावया, एकामेकाक आदार करुया, एकामेकाचो हुस्को दवरया आनी स्वर्गार वचपाचो रस्तो आमी दवरया. देव बरें करून.